गोवा राज्य सहकारी बँकेची दमण आणि दिवाकडच्यान विभागणी प्रक्रिया नेटान चालू आसा. विभागणी करतना अधिनियम आणि पैशांची वांटणी करची पडटा. बँकेन अधिनियमात दुरुस्तीचो ड्राफ्ट तयार केला. दुसरे वटेन नाबार्ड कन्सल्टन्सी सर्व्हिस ह्या एजन्सीन पैशांच्या विभाजनाचेर आपलो रिपोर्ट बँकेक दिला. अधिनियमाच्या दुरुस्तीच्या मसुद्याचेर आणि नाबार्ड कन्सल्टन्सी रिपोर्टाचेर चर्चा करपाक बँकेची खासा आमसभा आयतारा जातली. शिखर संस्थेचो दर्जो जाय जाल्यार भौराज्य दर्जो काडचो पडटलो असो प्रस्ताव गोवा राज्य सहकारी बँके मुखार आसलो. बँकेच्या दमण आनी दिवाक कुशीक काडपाची प्रक्रिया नेटान चालू आसा. त्या खातीर बँकेन आपल्या अधिनियमात बदल करपाक आशिल्ल्या दुरुस्त्यांचो ड्राफ्ट तयार केला. त्या प्रमाण गोवा राज्य सहकारी बँक आता बहुराज्य सहकारी संस्था कायदो सोडून गोवा सहकारी संस्था कायद्या सकल काम करतली. ह्या बँकेच्यो वट्ट 60 ब्रांची, तातूंतल्यो 9 ब्रांची दमण आनी दिवात आसात. विभागणी करतना शेअर कॅपिटल, रिणां, व्याज, डिपॉझिट, एफडी सारकिल्यो सगळ्या पैशांचे विभाजन जातले. ते कशें आसतलें आनी कोणाच्या वाट्याक कितलें हें थारावपाक नाबार्ड कन्सल्टन्सी सर्व्हिस ह्या एजन्सीक नेमिल्ली. तांणी आपलो रिपोर्ट दिला. अधिनियमाचो मसुदो आनी नाबार्ड कन्सल्टन्सी एजन्सीच्या रिपोर्टाचेर चर्चा करपाक आयताराक खासा आमसभा जातली. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार. पणजी पुलिसांनी 2 चोरांक धरला. लाखभराचे भांगराचे ब्रेसलेट आणि 17,000चे कॅश फारायल्याच्या आरोपावेल्यान तांकां अटक केल्या. शुक्रारा सांतिनेज चाकू दाखोवन ही चोरी जाल्ली. मनीष राय आनी अभिषेक राय ह्या दोगांक अटक केल्या. तांचे कडल्यान कॅश आनी भांगर जप्त केला. घेऊया एक विराम.